पंचायत मेगा प्रकल्पाक मान्यताय दिता, मात ताचो गांवच्या लोकांक कितें फायदो काय म्हण मोरजे ग्रामसभेत लोकांचो पंचायत मंडळाक प्रश्न. ते भायर रस्तो आनी उदकाची समस्या थळाव्यांनी मांडली. ॲज अ मोरजे विलेज पंचायत आमच्या गांवांत जो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आहा किंवा येयलेले आहा त्यांच्या अगेन्स्ट तुमचो स्टँड कितें? गांवाक तो फायदो जातलो किंवा ना जातलो तेन्ना विलेज पंचायत कोणाच्या सायडीन आसतली आनी फ्युचरान कितें तुमचो विशय? मेगा प्रोजेक्ट रेजिडेन्शियल फ्लॅट. ओके. सो तेन्ना आमी ताका अपोज केल्लो आनी आमी फ्लॅटाक आजुनूय अशें म्हणटात की कोणत्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट आमकांय नाका, कळ्ळें. पण आतां सडनली भरपूर म्हटल्यार तितून विला परमिशन लिगल येता विलाचे मेगा प्रोजेक्ट आजुनूय मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे ते कोमर पळय ते विलास नंबर ऑफ विलास 40 आहा तेका अपोज. सचेच 40-50 विला येता ताका अपोज करया. नंबर ऑफ 40 न्ही, जशें की आतां लिंक प्रोजेक्टान कितले आतां त्या प्रोजेक्टान आमची रिक्वायरमेंट गांवांक कितें फायदो जाल्यार तितून आमकां विलेजाक कितें फायदो आहा लोकल्सांका? तेंचे कडल्यान आमकां जो फायदो म्हणजे कसो आहा, रेजिडेन्शियल आसूं ना कमर्शियल जालो जाल्यार तांकां कमर्शियल जालो जाल्यार तेंचे कडल्यान आमकां बिजनस क्रिएट तो तुमचो तांकां एकदां मरे ग्रामसभेक आपया आनी लोकलांक कितें फायदो जातलो काय विचारया मरे ग्रामसभेक आपया. टॅक्सी बिजनस ऑटोमॅटिकली आमकां फायदो तो गांवांत जालो. आम्ही काय कोणाकडे ऍक्शन घेणार, बांधलेली शॉपां आम्ही काय करू शकत ते तुका सांगता, कारण ते शॉपां बांधतात आणि मागीर आमचे कडेन येतात, कळ्ळें. म्हणून हांव मागता सरा कडेन जो इन्व्हेस्टमेंट जाला जावं ते माइंडिंग आहा पळय ते बेगीन जालें न्हू जाल्यार तो प्रॉब्लेमूच सॉल्व जाता. शॉपां बांदल्यार तुमकां पळयला त्याचा पैसा शुल्क दिता असं आता मोबाईल इंटरनॅशनल झाला रोड वायडनिंग ना इस्कॉला कडसून ते न्यू वाड्या मेरेन पुरो बिल्डरला सगळे जण रस्त्यार येता. तेंचे एनसी गेले न्हू स्पेशल नीट तेका वायड लायन आहा न्हू भितर गव्हर्नमेंटान तेका भितर लावता. भितर वाडो मेन दर्यार वता तुवें पार्किंग घालता तूं गोंया दिवपाक तेन्ना एटलीस्ट 1 मीटर सोड करून मागू शकता. पार्किंग वयचे पळय धाकटुशें शॉप घालता तितून पार्किंग घालता काय शॉप घालता फुडल्यान काय तेका गटार स्पेस ना काय ना. आतां जर तुमी जर स्कुला कडेन जर पळयत मेन जंक्शन सगळे पावसांत तें उदक हें जाता. त्याच्या फुडें आनी खंय गेले थंयसर उदक घालता दोन्ही सायडीन. मदीं रस्तो हायटेड आहा सायडींतल्यान गटर सिस्टम. जर तुमी जर वायडनींग करपाचें आसा आनी जर पुटअप करपाचें जाल्यार त्याच्या सोमतेच तुमी गटरची सोमती मार्किंग करून घेयात सो दॅट उदकाची जी वाट आसा ती चालू रावची, कळ्ळें. ना जाल्यार हे पावसान ते जे काडचे पडटा गाडी पळय तितूंतल्यान कांय अर्थ ना. की फाटीच्यान तो व्हायरस येयलो लिंकेट आयिल्लो तेन्ना हांवें स्वता तांकां कॉल केलो जो एनिमल हजबंड्रीचे डॉक्टर आहा पळय तांकां विचारलें की मॅडम म्हटलें तांकां कितें तरी मारा इंजेक्शन ती म्हळ्यार तुमी धरचें पडटलें. म्हणून हांव बरोबर धरूं शकना, पेटता जाल्यार पेटटाक हांव इजिली धरूं शकता ना म्हळ्यार बरोबर तुमकां धरून बांदची पडटली तेज्या उपरांत आमी येता. अशें कशें जातलें ना सर. ह्या वर्सा पण आता पार्शे आताच 1 महिन्या पयलीं येवन व्हेला तेंच्यानी पोलीस प्रोटेक्शन घेवन ते व्हरतात. ते तुमचे जे प्रोसिजर कितें उरला ते कंप्लीट मागीर फॉलोअप करता ते काम हाज्या बद्दल म्हाका आतां गोरवाच्या हाज्या बद्दल पंचायत कितें फंड एक्सपेंडिचर आसा एक्सपेंड करता मनीस किंवा गव्हर्नमेंट मातशें एग्रीमेंट फायनल करा तांकां आपयता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर.